डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम GTDC यांच्या जोड पालवान दीपावली उत्सव समिती व्हडल्या प्रमाणात राज्यस्तरीय त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव हांगासर साजरे जातले आणि त्या निमतान जे तुम्ही आता हांगासर पळयतात ती याची पूर्व तयारी जी आसा ती चालू आसा आणि येत्या 26 तारखेक सांजचे 6:30 वरांचेर आमी श्रीकृष्ण पालखी जी आसा तिची मिरवणूक आसतली आणि जवळपास 6:30 वरांचेर ही संपूर्ण एक गाव प्रदक्षिणा जातली आणि त्याच्या उपरांत 7:30 हांगासर ज्यो बायलां आसात त्यांच्या कडल्यान दीपदान सोहळो जो आसता म्हणजे न्हंयेन पणट्यो सोडटात त्याचो कार्यक्रम जातलो आणि 8 सारखे हांगासर एक कल्चरल प्रोग्राम आसतलो, एक मनोरंजनात्मक कार्यक्रम, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जेचें नांव आसा नटरंग उबा हो कोल्हापूरचो एक खास कार्यक्रम हांगासर हाडलेलो आसा. तेतून वेगवेगळ्या संस्कृतीचें दर्शन ते घडयतले. त्याच प्रमाणे सारकी 10:30 आमच्या होडी स्पर्धेची हांगासर स्पर्धेक सुरवात जातली. त्यान पयलीं खुबश्यो होड्यो हांगासर ज्यो आसतल्यो ते लोकांक देवळा कडेन पळोवपाक मेळटल्यो ज्यो वयर परीक्षणा खातीर दवरल्यो आसता आणि 10:30 ह्यो सगळ्यो ज्यो पर्टिक्युलर बोटी आसात त्यो सगळ्यो न्हंयेन मागीर सोडल्यो वतल्यो. जवळपास 10:30 देवळांतली जी पालखी आसा पांडुरंगाची ती पालखी हांगासर येतली आणि ती पालखी जाल्या उपरांत खरो जो कार्यक्रम आसा तो तेका सुरवात जातली. गोंय सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या वतीन जे विठ्ठल मंदिर आसा त्याच्या प्रांगणात एक खाशेलें एक्झिबिशन आमी दवरला. उद्देश होच की लास्ट इयर आझादी का अमृत महोत्सव ह्या अंतर्गत हे एक्झिबिशन दवरलें ताका उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिल्लो आणि खास करून आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सन्माननीय गोविंद गावडे हांच्या विनंतीक मान दिवन आमी एक खाशेलें एक्झिबिशन विशय होच की गोंयांत जे आमचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या अध्यक्षते खाला जायते विकास कामां जायत आसा. ही विकास कामां सगळ्या लोकां मेरेन पावची. जे मेजर प्रोजेक्ट आसा त्या मेजर प्रोजेक्टाचे फोटोज आमी थंयसर प्रदर्शीत करतले आणि थोडेशें इन्फॉर्मेशन आमी थंय दवरतले जेणे करून लोकांक कळपाक जाय की गोंय सरकार कितल्या गतीन काम करता आणि हे सगळें दाखोवपाच्या उद्देशान गोंय सरकारचे माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या वतीन एक खाशेलें एक्झिबिशन त्या दिसा आमी विठ्ठल मंदिराच्या प्रांगणात भरला. गोंयांतले नामांकीत असे जे मेजर प्रोजेक्ट आसतात ताचे फोटोज आमी डिस्प्ले करतले आणि लोकांक कळकळीची विनंती आसा की लोक हजारांनी लोक हांगासर येता तांच्यांनी ह्या प्रदर्शनाचो लास्ट इयर जसो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिल्लो तसोच प्रतिसाद अजूनय आमकां दिवचो आणि सगळ्या लागीं मागता की तांच्यांनी मुजरत जे आमचे प्रदर्शन आसता थंय येवन ह्या फोटोंचो आस्वाद घेवचो आणि एक जाणविकाय प्रत्येकाक जावपाक जाय गोंय सरकार कितल्या नेटान प्रगती करत आसा पावला मध्ये आसा. मुजरत ह्या कित्येक वर्सां जालीं हांगासर बोट कॉम्पिटिशन चालू आसा. तेज्या पयलीं हांगासर त्रिपुरारी पौर्णिमा म्हणून रुक्मिणी सत्यभामा सहित पांडुरंगाची पालखी येताली वाळवंटाची आणि हांगा वाड्या वयलेच लोक आसा पळय ठरावीक ते पवलेच्यो बोटी करून उदकान सोडटाले. म्हणजे बोटी उदकान सोडप म्हटल्यार दीपदान करप. पूण काळ बदलत गेलो तसो तसो ताका वेगळें वळण मेळपाक लागलें. हांगासर दिपावली उत्सव समिती स्थापन जाली विठ्ठलापुरांत आणि तेंच्यांनी ती एक बोट कॉम्पिटिशन सुरवात करया म्हणून स्टार्टींग सुरवात केली. त्या टायमार बोट बेश्ट्यो पुट्ट्याच्यो करप जावं गब्यांच्यो केळीच्या गब्यांच्यो अश्यो त्यो बोटी करून करून फुडें ताका एक वेगळें स्वरूप मेळ्ळें आणि डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेंच्यांनी हे पळोवन फुडें सरोन हे एका एक वेगळें राज्यस्तरीय स्पर्धेचे बोटीचे हे कॉम्पिटिशन पावयलें. पूण आतां काही वर्सां जालीं की एका पयलीं आमी थर्माकोलाच्यो बोटी करताल्यो पूण आतां काळान बदल घडल्या कारणान ते आतां सरकारानूय सगळ्यांक सक्ती हाडून सगळें हे करून की आतां सगळे इको फ्रेंडली बोटीज म्हणजे आता सध्या तरी आमी सगळे पेपर मोल्डिंग करून इको फ्रेंडली सगळे मटेरियल जे आसा पळय ते इको फ्रेंडलीच वापरता. जावं झाडाची पानां पेपर मोल्डिंग मागीर पुट्टे अशे वेगवेगळ्यो ज्यो इको फ्रेंडली गोश्टी आहा त्यो वापरून आमी बोट करता. कितले जवळ जवळ म्हाका दिसता आतां ही दिपावली उत्सव समिती स्थापन जावन 25 वर्सां तरी जाली आणि हेच्या फुडें म्हाका दिसता सरकार आतां तरी हे इको फ्रेंडली बोट करपा खातीर जवळ जवळ आमकां खर्चूय भरपूर येता पूण प्रायजूय सरकारान तशें दवरला पूण तितून सगळें तें निभोवन वचना. पूण आतां सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की जे प्रायजाचे पयशे आसा पळय ते थोडे वाडोवचे कित्याक तितून आनी भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळटलें आनी बोटी नव्या स्वरुपान पळोवपाक मेळटल्यो.